नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अर्जुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। स्मार्ट सिटीचे खापर सल्लागाराचे तकलेर मुख्यमंत्री म्हणटा सल्लो चुकलो। पणजेकारां खातीर आपल्याक दुख्ख आनी खंत, मुख्यमंत्री उलयलो। सांतिनेज नाल्यान सिवरेज सोडप्यांनी 8 दिसांत सिवरेज जोडणी घेवची, नाजाल्यार लायट आनी उदक जोडणी काडपाची मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। नव्या वेस्टर्न बायपासार कारीचो सेल्फ एक्सिडंट, 2 जाणांक जाग्यारूच मरण, एकलो गंभीर गाडयेंत आशिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो। दर्यावेले शॅक्स काडपाक वेळ वाडोवन दिवपाचो पर्यटन खात्याचो विचार, सोमारा जातलो निमणो निर्णय, शॅकवाल्यांनी केल्ली मागणी। हरमला चलपी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो मांद्रे पोलिसांकडल्यान पर्दाफाश, 2 चलयांची सुटका, युगांडाचे दलाल बायलेक अटक। सांग्यार पिराराज वाठारांत चोरांनी फोडले घर, 1.5 लाखांचे भांगर आनी 20,000ची रोकड फारायली, पोलीस सोदतात चोरांक। आता खबरो विस्तारांत। सल्लागाराच्या चुकीच्या सल्ल्याक लागून स्मार्ट सिटीच्या कामाक कळाव जालो, पण स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत सांगले। पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडले, देखून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें खंत उक्तायली। सगळ्यात पयली सेंट्रल पणजी एरिया म्हणजे सिवरेज आणि रोड्स हातूंतली सिवरेज पायपलायन सेंट्रल हातूंतल्यान आमी 7.4 किलोमिटर्स कंप्लीट केली। टोटल मॅन्युअल 251 मॅन्युअल्स ओके 3.5 किलोमिटर्स रोड आमी घेवनूय कंप्लीट केला। पायपलायन आणि रोड रिस्टोरेशन सेंट्रल पायपलायनींतल्यान आमी पुराय करपाक शकले। ह्या विकास खातीर सांगता तशी पळोवंक वचत जाल्यार पणजेंतली सिवरेज ही पोर्तुगीज टायमा वयल्यान घातलेल्या हातूंतल्यान आशिल्ली। सर्विसीस सगळ्यो ज्यो आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो सर्विसीस परत सगळ्या गटारांनी मेन हातूंतल्यान घातलेल्यो आशिल्ल्यो, त्यो करपा खातीरच स्मार्ट सिटीचें काम सुरवात केल्लें। जशें थोडेशे कन्सल्टेशनाचे प्लॅनिंग कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामाक थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम म्हज्या स्मार्ट सिटी परत PWD आनी WRD हेंच्यांनी केला। हे सगळें करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो ओके, सिवरेज वर्क इन फोंतिनाज परत आसतलो मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी आल्तिनो हांगांतल्यान सगळ्यांत पयलीं व्हडलें काम जें आसा पळय न्ही सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां। प्रत्येक कडेन ज्या ज्या एरियेन आमकां जी सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पळय न्ही तितकें सगळें कंप्लीट जालां। ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल्स घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल्स घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला, जेन्ना हावस कनेक्शन फक्त दिवपाक जाय। हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा, जेणे करून आमकां ओल्ड सिवरेजीची पायपलायन जी स्टॉप करपाक जाय आनी मेन गटारांनी जी मेन सिवरेजीची पायपलायन जो पर्यंत आमी काडिना तो पर्यंत कंप्लिटली आमी जें म्हणटा उदीक चॉकअप जावपाचें काम जें आसा हें बंद जावचें ना। आतां ती सिवरेजची पायपलायन घातल्या ही व्हडल्यो पायपलायन घातल्या ती रोडाच्या पोना घातलेल्यो आसा आनी गटारां थोडीशी वयर आसा, त्या खातीर पणजेकारांनी सहकार्य करून ताका सगळ्यांनी आतां कनेक्शनां घेवपाक आपूण नवीन कनेक्शन घेवपाक सुरवात करपाक जाय। एक्चुअली जें काम आसा पळय न्ही हें प्रॅक्टिकली न पळयता हांव खंत व्यक्त करता, म्हाका दुख्ख आसा पणजेकारांक स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बरोचसो त्रास सहन करचो पडला, हांव ना म्हणना, ताज्या बद्दल हांव दुख्खय व्यक्त करता। पण फुडल्या 25 वर्सांक जर बरें मेळटलें आसत जाल्यार ताच्या खातीर थोडेशे कश्ट आनी दुख्ख तेंच्यांनी थोडोसो बिजनेस लॉस तेंच्यांनी सहन केलो, त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता। पण इन फ्युचर तांकां अशा पद्दतीचे खंयचेच रोड बंद दवरून आमकां त्रास करपाचे ना किंवा कोणीच कोणाक मुद्दम त्रास करूंक ना। आमचे त्रास करपाचें इंटेन्शन ना आनी सरकारान तर स्वताहून मुद्दम त्रास करूंक ना। सांतिनेज वाठारांतल्या 58 घरांनी तांची सिवरेज क्रिकांत सोडल्या। फुडल्या 8 दिसां भितर ह्या घरांनी सिवरेज जोडणी घेवची, ना जाल्यार तांची लायट आनी उदकाची जोडणी कातरून उडयतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। स्मार्ट सिटीच्या पळोवणी उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो।
स्वतः आम्ही आयडेंटिफाय केला. पार्सेकाराक आतां सांगला CCBच्या इंजिनियराक 8 दिसाच्या भितर तेंच्यांनी जर सिवेजीचें कनेक्शन घेतलें ना तांची लायट आनी उदक आमी कट करतले. लोकांनी म्हणजे आतां आमी पळयताले की बरेचशे फावटी आपल्या हाडून पोना नालो आसा म्हणून पायप भितर सोडून दिवप ही रॉंग सिस्टम आसा. पणजेंत जर क्लिनिनेस मेंटेन दवरचें आसत जाल्यार कमर्शियल शॉप्स आनी रावता त्या लोकांनी बिल्डर्स हांच्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांच्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य करचें हाजी आमी अपेक्षा करता. आमी जें काम केलां आमी जे सांगलेल्या प्रमाणे तितकें काम हांव आमच्या सायटीचेर घालता जेणे करून तुमकां आमी पुराय काम म्हणजे कितलो किलोमिटर रोड केलो, कितलो किलोमिटर सिवर पायपलायन घातली आनी बाकीचे कितले मॅन्युअर्स आनी करंटी कितलें कंप्लीट जालां हे सगळ्या जाणांक तुमकां आतां सर्क्युलेट करपाक लायता जेणे करून थोड्या जाणांक फक्त नाहक टिका करपाची संवय जाल्ली आसा आनी व्हडली स्टोरी क्रिएट करपाची. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. शेनवारा मडगांव नव्या वेस्टर्न बायपास महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाग्यारूच सोंपले आनी एकलो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. मडगांव नव्या वेस्टर्न बायपास महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ स्वय अपघातांत 2 जाग्यारूच मरण आयलें आनी एकलो गंभीर जखमी. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. कार चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान रस्ते कुशीक आशिल्ले सिमेंट ब्लॉकाक धपको दिलो. ज्या गाडयेंत सोऱ्याचे कॅन लेगीत मेळ्ळ्यात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो आनी 2 कुडी हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडून दिल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. महिना भरतरी पुलिसाक जवळ 7:15 सुमारे कॉल आयलो वेस्टर्न बायपास जो आसा दुव्या गरोटी हांगा एक एक्सिडेंट जाला आनी एक्सिडेंट कितलो भयंकर आशिल्लो हो पळयलो जाल्यार एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट. हांगा एक गाडी सियाज गाडी जी वेर्णा साकून येताली आनी ती फिश मार्केटा कडेन वताली फिश मार्केटा कडेन आनी हांगाचे सायडीक कॉन्क्रिटाचे ब्लॉक दवरले त्या ब्लॉकाक मोकून ही गाडी परती जाली आनी हे सायडीक आयली. आता मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या गाडयांक टोटल 30 जाण आशिल्ले आनी 30 जाणांतले 10 जाण मेले. एकटे सिरियसली इंजर्ड जाला ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. हो एक्सिडेंट कितलो पावरफूल आशिल्लो टायर परती जावपाची परिस्थिती जाल्या आनी गाडयेची दोनूय एअर बॅगां फुल्ली आसात. त्याच बरोबर हो काडपाक जेन्ना हें जाली तेन्ना फायर ब्रिगेडीच्या मदतीन बॉडी पुलिसांनी काडिल्ली आसा आनी सद्याक पोस्टमॉर्टमाक लागिल्ली आसा. एक्सिडेंट जालो अशें भितर आमी गाडयेक पळयले तेन्ना आमकां सोऱ्याचे टिनूय दिसून आयिल्ले आसात. म्हणजे हे चड करून सोऱ्याच्या अंतर आसतलें आनी तांचो कंट्रोल चुकलो आनी हो एक्सिडेंट जालो. म्हणटकीर मडगांवच्यान हांव म्हणून बीच चॅक्स काडपा खातीर वेळ वाडोवन दिवपाचो पर्यटन खात्याचो विचार आसा. पूण कितले दीस वाडोवन दिवचे हे विशीं सोमारा निर्णय घेतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन कितले दीस वाडोवन दिवपाचे ते थारायतले अशें रोहनान सांगले. बेनावले एमएलएन फोन केल्लो खबर आसा म्हाका. लेटर धाडलेलो अजून पावना म्हाका. पूण शेक ओनर्स एसोसिएशन क्रूज कार्दोज जावं बाकीचे स्टेक होल्डर्स दे हॅव बीन आस्किंग फॉर एक्सटेंशन. आमी मानतात की ह्या फाटी सिजन इलेक्शना खातीर तांकां जाय त्या प्रमाणे जावना. डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट हाताच येवंक लागिल्ले आसा. गिनती ह्या दिसांनी वाडल्या कंपेर्ड टू द लास्ट मंथ. आनी ताज्या खातीर समज पळयलें जाल्यार बाय स्टॅट्यूट 31 मे आमी जेन्ना तारीख दिता इट इज बेजिकली बिकॉज ऑफ ऑल वेदर कंडिशन्स पावस त्रास जावचे न्ही म्हणून. ट्युरिस्ट ह्या दिसांनी आसात आनी शेकवाल्यांनी रिक्वेस्ट केल्ले आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां हांव आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की ऑल्दो वी टॉक अबाउट 31 मे being the date of we will jointly ensure collaboratively म्हणटा अशें की तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय की फाल्यां पावस आयलो कितें त्रास जाले जाल्यार गेस्टांक त्रास जावंक जायना. As tourism department is concerned, by Monday we will take a decision on how many more days we can give it to them. We will also have to talk to IMD and other people and understand the weather conditions. But principally we can say that हांव म्हणना की पत्र बरयलां आनी हें बरयलां बट वी विल नॉट डिस्टर्ब द एक्टिविटीज टील अनलेस द वेदर कंडिशन्स सब्जेक्ट टू द वेदर कंडिशन्स वीच हॅव बीन प्रिवेलंट. टुरिजमाकूय शेक ओनर्स हॅव बीन ट्रेडिशनल शेक ओनर्स हॅव बीन प्लेईंग अ रोल आनी खुबशे लोक ट्युरिस्ट येताय बी ह्या दिसांनी. तांणी स्वता बॅलन्स करपाक जाय कित्याक थोडे
नुस्तेकार भाव असतात, वॉटर स्पोर्ट्सवाले असतात, शेकवाले असतात. इट इज वन इकोसिस्टम. एकट्याक समज दिसता दुसरी आमी सावंड लायलो म्हणून हें जाता, प्रॉब्लेम जाता, एंड वी डिस्टर्ब द एक्टिविटीज, जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लेम. येता ते सिजनच्या पयलीं वी वील टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. युगांडांतल्या चलयांक गोंयांत हाडून रेस्टॉरंट आनी कॅफेन काम दिता म्हूण सांगून तांकां शिंदळकी वेवसायांत धुकलपी आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेट मांद्रे पुलिशेन उक्ताडार हाडले. 2 चलयांची सुटका केल्या. ह्या प्रकरणात जोजो नाकितू हे युगांडांतले बायलेक अटक केल्या. उपअधीक्षक जुबा दळवी हांच्या फुडारपणाखाला मांद्रे पुलिशेन हे सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडले. बायलां खातीर काम करपी अर्ज एनजीओनूय हे कारवायेत पुलिशेक मजत केली. अर्थीक दिश्टीन दुबळ्या चलयांक सोदून तांकां गोंयांत काम दिता अशें सांगून तांकां ही बायल गोंयांत घेवन येताली. उपरांत तांकां धमकी दिवन तांचो पासपोर्ट आनी विजा काडून घेवन तांकां शिंदळकी वेवसायांत घुस्पयताली. खंय मांद्र्या पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी इंटरनॅशनल सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट आयज बस्ट केल्लेले आसा. ह्या रॅकेटान उगांडा हांगासरल्या एका महिलेक जिचें नांव जावन आसा जोजो नाकिंतू, हिका अटक केली पोलिसांनी आनी तेच्या उपरांत ह्या सेक्स रॅकेटाचे पर्दाफाश जाल्लो आसा. हे सेक्स रॅकेट जे आसा ते हरमल हांगासर चलतले आनी ही जी जोजो नाकिंतू ही जी बायल आसा जिका पोलिसांनी घट धरली ती युगांडाच्या ज्यो गरीब आनी असहाय्य ज्यो महिला आसतल्यो किंवा चलयो आसतल्यो तांकां गोंयांत जॉब दिता, बरें रावपाक दिता अशें प्रॉमिसीस करून तांकां हाडटाली आनी तेंचे विजा घेवन तांकां सेक्स रॅकेटान सहभागी जावपाक फोर्स करताली. हे सगळ्या प्रकरणाचे उजवड तेन्ना पडलो जेन्ना हितूंतल्या एक चलयेक युगांडा एम्बेसीक कॉन्टॅक्ट करपाची संद मेळ्ळी आनी थंयसून मागीर ही सगळी कारवाय फुड्यान येयली आनी आयज मांद्रे पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी हे सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट जे आसा ते फुडें सरले आनी जोजो नाकिंतू हिका पोलिसांनी अरेस्ट केल्लेली आसा आनी तिका IPCच्या अंडर सेक्शन 370 लायलेले आसा आनी सेक्शन 457 ऑफ इमोरल ट्रॅफिकिंग ह्यो ज्यो सेक्शन्स आसा त्यो लायलेल्यो आसा. तर अश्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांग्यावेल्या पिराराज वाठारांतल्या एका बंद आशिल्ल्या घराचेर चोरांनी हात मारलो. दाराचे कुलूप फोडून घरांतल्यो 1.5 लाखांच्यो भांगराच्यो वस्तू आनी 20,000ची रोख रक्कम फारायली. ह्या चोरये विशीं पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या चोरयांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सांग्यावेल्या पिराराज वाठारांतल्या सावित्री नायक हे बायलेचे घर चोरांनी फोडले. फोडिल्ल्या घरात ती एकटीच रावताली. 2 दीस पयलीं ती आपल्या चेडवागेर रावपाक गेल्ली तेन्ना चोरांनी ह्या संदीचो फायदो घेवन चोरयेचो डाव रचलो. घराच्या दाराचे कुलूप फोडून आलमारीत आशिल्ले 1.5 लाखांचे भांगराचे वस्ती आनी 20,000ची रोख रक्कम फारायली. संबंदीत घरकान्नीन हे चोरये विशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. कुळागरात काम करपी बिगर गोंयकार कामगारांनी चोरी केल्या आसुये असो दुबाव तिणें उक्तायला. हांव चेडवागेर गेल्लें तेन्ना लॉक करून गेल्लें. मागीर शेजाऱ्यांनी म्हाका फोन करून विचारलो आगे 2 दीस जाले हें दारां खिळीची आहा, लॉक करूं ना कित्याक म्हणून म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें शेजाऱ्या दुसऱ्या फोन केलो, बाबरे मातशें घरा कडेन असो पळय रे म्हगेल्या कितें जालां लॉक ना म्हणटा अशें म्हणून. जाल्यार मागीर त्या शेजाऱ्यान सांगलें आपूण घरा वचोन पळयना तुगेलें दार फोडलां अशें म्हणून. मागीर चेडूं आनी हांव येयलीं. येतगीर घरा येवन पळयत जाल्यार आरमार उगडी आशिल्ली, बॅग हेवटेन उडयलां तेवटेन उडयलां अशें म्हणून. मागीर पुलीस स्टेशनार वचोन केस दिली आनी मागीर सायब येयलो आनी पळयलो अशी खरी कंप्लेंट जाल्या. तूं कोणाचो संशय आहा काय म्हणून विचारलें. आमगेल्या हांगा शेजरा भाटांक भाटकाराल्या भायले घाटी रावता. म्हाका तेंचोच दुबाव, आमी इतलीं वर्सां रावल्या केन्नाच चोरी जावं ना म्हणून म्हाका ताचो संशय आसा. ओके, कितें कितें चोरी गेला? चोरी म्हाजो एक हार व्हेलो आनी 20,000 हांवें 10,000 काजूंची दिवपा दवरलेले आनी 10,000 म्हाजे आनी हांव टुरा वचपा आशिल्लें म्हणून चेडवागेर गेल्लें. ते सगळें मोडोन वयतले म्हणून हांवें पयशे घरां दवरलेले. ते पयशे कितले लाखांचे ते आसले सगळे? आशिल्ले 50-60 हाराचो जातले.
आणि सगळं टोटल कितले जातले अशें? 1-1.5 लाख पूण जातलो न्हू, पूण तो चोरलो आनी हांव गेले त्या दिसात चोरले दिसता ताणें. 2 दीस जाले खेळी म्हणटकीर म्हाका 3 दीस जाले काल आनी आयज 4 चवथो दीस जाल्यार ताणें तो घाटी एकटो पळो. म्हाका दुबाव येता तेजोच कळ्ळें. ते कितले वर्स जावन आसले ते हांगा? ते 6 म्हयने बीन जाले चड तेंप नवीन येयल्ले. हांव आसा पिराराय दांडो सांगे भागाक आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात ते घरांक चोरी जाल्ली आसा. ही चोरी 2 दीस पयलीं जाल्ली, पूण जे ही घरांक एकटीच बायल रावता, तिका घोव ना, तशेंच 2 जाण चेडवां आसा तांकां लग्न करून दिल्लें आसा. ती खंय तरी आपल्या चेडवागेर आठवड्याक एकदां वयता आनी तशीच करून गेल्ले कारणान खंय तरी चोरांक संदी मेवळे कारणान हे घरांक चोरांनी चोरी केली. आनी जेन्ना जे शेजारी जे रस्त्यान क्रॉस जातात तेन्ना तेणी पळयलें की खंय तरी खिळी घातली आसा, लॉक ना. तर तिका फोन करून विचारतकीर तिका कळ्ळें की आपणें लॉक केल्लें, पूण अशें कितें जालें. मागीर तिणें येवन पळयलें जाल्यार खंय तरी दार फोडलेलें आसलेलें. मागीर तिणें बोडयेन खिळी काडली, भितर पळयलें सगळें सामान उस्तून दवरलें, सगळें जें सामान आसलें तें उस्तून पळयल्लें. तितून भितर 20,000 कॅश तेंचे चोरयेक गेल्ले आसा आनी एक हार जे टोटल मेळोन 1.5 लाख चोरयेक गेल्ले आसा अशें तिचें म्हणणें आसा. आनी जेन्ना आमी विचारलें की संशय कोणाचेर आसा काय तेन्ना तिणें सांगलें की जे हे भाटाक तुमी फाटीं सरावंडींग सगळे भाट आसा आनी हांगा कामाक भायले लोक आसा ते खंय तरी तेंचे संशय येता. आनी जे मनीस हांगा उदक मागपा येतात ते खंय तरी उदक मागपा येतना तांकां घराक पळयताले अशें तेणी म्हणलेलें आसा. पूण आनी तशेंच एक मानाय, ते 2 जाण एक रुमाक रावताले, तितूंत भितर एक मानाय जो 3 तारखेक वचपा आसलेलो तो खंय तरी पयलींच गेल्ले कारणान तेजेर तिका संशय येयलो अशें तिणें म्हणलेलें आसा. पोलीस सगळें पळयला गेला, पूण आजून पर्यंत एक 1.5 दीस जालो तरी सुद्दां पोलीस परत येवन हांगा कसलीच इन्क्वायरी केली ना. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर. कोंकण रेल्वेन रेल्वे पुरते मर्यादीत रावचे, गोंयकारांच्या धंद्याचेर हावळ येतली अशे तरेचे खंयचेच उद्देग कोंकण रेल्वेन सुरू करचे न्हय, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर रेंट बायक सुरू करपाच्या रेल्वेच्या प्रस्तावा विशीं केंद्र रेल्वे मंत्रालया कडेन उलोवप केल्ल्याचे रोहनाचें म्हणणें. टुरिजमाचेर आमी सगळो इन्क्लुसीव एप्रोच दवरिल्लो आसा. आतां एक कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनाचो एक एडा खातीर खुबशे विशय विचाराचेर आयले. थोडे ऑपोजिशन मेंबर जावं बाकीचे स्टेक होल्डर जावं ह्या विशयाचेर उलयताले आनी इलेक्शनाच्या वेळार कोडा वेळा जेन्ना आयले नजरेक तेन्ना इमिजिएटली मुख्यमंत्र्यान हो विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर हो विशय आमचे रेल्वे मिनिस्टर सेंट्रला कडेन उलयल्ले आसात, तशेंच कोंकण रेल्वेच्या सीईओ कडेन उलयल्ले आसा. एक म्हणल्यार जे विशय तांणी एड काडला ताजेर डेफिनेटली जायते एक्शन जातले टू एन्श्युअर की ह्यो लोकलांक मॅक्झिमम बिझनेस मेळचो. जे विशय टुरिजमाचे आसा आमी व्हेरी इन्क्लुसीव एप्रोचान भायर सरिल्ले आसा, तातूंतल्यान मॅक्झिमम फायदो लोकल आमच्या गोवन ऑपरेटर्स, वॉटर स्पोर्ट्स जावं, हॉटेलवाले जावं, गेस्ट हाऊसवाले जावं, टॅक्सीवाले भाव जावं, बाकीचे सगळे वी आर वॉन्टिंग देम टू देअर ओन बिझनेसीस. अँड आय हॅव ओनली बीन सेईंग की इलिगल टाउट्स काडा आनी रेग्युलेटेड बिझनेस चलयात म्हणून. पूण इन टर्म्स ऑफ कोंकण रेल्वे जो विशय सध्या सगळ्यांक भितर एक विशय जाला चर्चेचो, तातूंत मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी ताजो विशय फुडें व्हेल्लो आसा आनी आय थिंक वील फायंड अ सोल्युशन सून टू दॅट टू एन्श्युअर दॅट टुरिजम इन गोवा वी आर एबल टू ड्रायव्ह किपींग इन मायंड आवर गोवन पॉप्युलेस. म्हणजे विशय रेल्वे मिनिस्टर आनी सीईओ कोंकण रेल्वे कडेन उलयतकर मुख्यमंत्र्यान क्लियरली सांगिल्लें आसा आमकां हांगा गोंयांत कशें जाय तें. एक आमी आश्वासन दिवंक शकता की जो विशय आमच्या गोंयच्या टुरिजमाक आनी आमच्या लोकांक आसा तो लोकांक विशय घेवनूच जातलो आनी कोंकण रेल्वे सारके ऑथॉरिटीज वर नॉर्मली लुकिंग एट रेल्वेज तांचे कडेन हो विशय फुडें व्हरून वी वील एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू डू आवर बिझनेसीस इन द रायट मॅनर. आनी एकदम कोण येतलो आनी आपले सगळे हातूंत विशय घालतलो तशें जावंक शकना. सो रेंट कार, रेंट बायक आनी कितें कितें तांणी ईव्ही म्हणून घाल्लें आसा ते म्हाका दिसता गोंयकाराचे धंदे गोंयकाराच कडेन उरतले. हे मुख्यमंत्र्यांनी व्हेरी क्लियर दवरिल्लें आसा आनी हेच विशय टुगेदर वी वील टेक इट अहेड. दारबांदोडेच्या प्रतापनगर वाठारांत घरगुती गॅस सिलिंडराक उजो लागिल्ल्यान गो बायल जखमी. गॅस सिलिंडराक गळटी लागिल्ल्यान हो उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान रांदचे कुडींत आशिल्ल्यो वस्तू उज्यान लासून गोबर जाल्यो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. धारबांदोडेच्या प्रतापनगर वाठारांतल्या एका घरात गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून उज्यान पेट घेतलो. उजो पालोवपाचो यत्न करतना हातून घोव बायल जखमी जाल्यात. तांकां उपचारा खातीर फोंड्याच्या आयडी हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. उजो लागिल्ल्यान रांदचे कुडींत आशिल्लो फ्रीज आनी हेर वस्तू लासून गोबर जाल्यो.
ह्या घडणुकेची माहिती उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. ब्लास्ट जावन तो सांगपाचें म्हणल्यार हांवें नवो सिलिंडर आयज लायल्लो. ते नवो सिलिंडर लायला की सारकें ते लावूंक नासलें. ताका मातसो ते एका रेग्युलेटर मदीं उजो लागलो. तोच जर ब्लास्ट जालो जाल्यार घर फुटलें. एक्झॅक्ट खंय तें कोणागेर? प्रताप नगर ते पटेल शोरूमात पटेल मिल आहा पळय सो मिल आहा पळय थंयसर. कोणागे घरा? रोजारियो डिसोजा रोजारियो तो पाले तर त्याच्या हातीक म्हणजे डॅमेज झाले. ती बायलूच पाले जाली. बायली ते प्रेशर डावन जावन ती पडली बघ. आमी येवच्या पयलीं तेन्ना हांव आयडीन शिफ्ट केलें आनी गोंयच्या पयलीं. पूण सिलिंडराक लागून तांकां कितें डॅमेज जालें तेका? सिलिंडर तेंचो फ्रीज गेलो, तेंचो ऑटो गेलो, तेंचे घरांत जे किचन म्हणजे आयटम आसले पळय सगळे पिड्ड्यार. सिलिंडराक मोठो उजो लागलो. मोठो उजो लागलो. फुटूं ना सिलिंडर? फुटूं ना. फुटलें जाल्यार घर फुटलें सांगपाचें म्हटलें. ओके. कितें सिलिंडर लायतना कितें हें जालें? नवोच लायला न्हू म्हणजे गडबड तेणी लायला आसा तसो म्हणजे ऑन केलो तांणी. तोच जर फुल उजो लागलो. आतां सद्या जखमी कोण आसा? जखमी तिचो घोव आसा तो रोजारी म्हणटा पळय डिसोजा. पालेत ना ताका आतां उजो पेटलो पालोवपाक गेलो. आतां ताणें दोळ्या कडेन लागले ते काना कडेन लागले. बायल ती म्हणजे पळोवन भिवून ती प्रेशर डावन ती कडेन पडली बायल. दोगां आयडीन आसा? दोगां आयडीन आसा. आमी फोंड्या फायर स्टेशना कडेन आसा. तांकां आतां जवळ जवळ कॉल आयिल्लो आनी जवळ जवळ 12:25 तांकां कॉल आयिल्लो आनी प्रतापनगरा कोणा घरान सिलिंडर फुटला म्हणून. पूण जेन्ना हे थंय प्रत्यक्षाक गेले तेन्ना पयल्या सिलिंडर फुटो नासलो. सिलिंडर नवोच लायल्या कारणान सिलिंडराक उजो लागलेलो आनी तेंचें कितें लूज कनेक्शन बी जालें आसतलें पेटलो आसतलो अशें तेंची म्हणटा. जेन्ना ताका उजो लागलेलो आनी तो सिलिंडर असो आड पडलो जेन्ना तेजो घोव ताका तो सिलिंडर जे घरकान्नीचो घोव आसलेलो फिलोमेना तेन्ना तो पावलोवपाक वयतालो उजो पावलोवपाक तेन्ना तेज्या हातीक मार लागला. हातीक बांदलेलो आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार तो जो आमची ती तेजी सायडीच्यान जी फ्रीज आसलेलो जावं बारीक वस्तू आसलेल्यो सकयल टायस आसले ते घरान जावन फुटलेलो आनी फ्रीज जो आसा तो जळोन खाक जाल्लो आसा. जवळ जवळ टोटल तांकां 50,000च्या वयर लॉस जाल्ले आसा. जो राजेश तलवार जो हांगा फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसलो तो थंय घटनास्थळी गेलो. तेणी आपले जेवणा सकट ते सगळे जे कितें आसलेले जे उजो लागलेलो जो की तेंगे डॅमेज जाल्ले सगळी सिस्टमॅटीक तेंची पाहणी केली. उजोय बी पालयलो आनी वेवस्थीत तेंच्यांनी करून हांगा तेंचो जो कितें प्रोडक्ट लॉस जाला तो बी सगळो तेंच्यांनी हांगा सिस्टमॅटीक आढावो घेतलेलो आसा आनी जवळ जवळ 50,000 ते 60,000 भितर हेजे लॉस जाल्ले आसा. जखमी जे आसले रोजारियो आनी तेजी जी घरकान्न ती हांगा आयडी हॉस्पिटलांत उपचार घेता प्राथमीक उपचार घेतलेलो आसा आनी सद्याक तांकां उपचार दिवपाचे आयडी हॉस्पिटलांत चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. एसटी समाजाच्यो मागण्यो अजूनय मान्य जावंक नात. एसटी भवनाचो बुन्यादी फातर घालून 2 वर्सां जाली मात एसटी भवन उबारपाचें नांवच ना. हे सगळे विशय घेवन एसटी समाजा सामकार वतले अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगले. 11 तालुक्यान बसका घेवन एसटी समाजा मदीं जागृताय करतले अशें तांचें म्हणणें. आता ह्या 20 वर्षाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी एक उपक्रम सुरू करपाचो केलो आसा. तो म्हणल्यार वाडो तेथे उठा. वाडो तेथे उठा हे आमी स्लोगन दिल्लें आसा. म्हणजे ज्या गोंयांत ज्या वाड्याचेर आमचे ट्रायबल भाव रावतात थंय पर्यंत आमकां वचपाचें आसा, जागृती करपाची आसा. तुमकां खबर आसा की उठा आपल्या बार मागण्या खातीर अनेक तरेची आंदोलन केली. विधानसभेचे मोर्चे केलो, गांवोगावी जनजागृती यात्रा काडली, वाडलीचें आंदोलन जालें. ज्या आंदोलनांतल्यान मंगेश आनी दिलीप हे 2011-25 मे 2011 शहीद जाले. तरी आसतना आमचे काही विषय हे अजूनही पेंडिंग उरतात आनी त्या बरोबर सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो आमच्या प्रत्येक वाड्या पर्यंत पावला काय कितें हे पळोवपा खातीर कितें समस्या आसात ताचो अभ्यास करपा खातीर अशी ही नवी संकल्पना वाडो तेथे उठा हे आमी ह्या संबंधी सविस्तर आमच्या पदाधिकाऱ्यांची मिटींग जाली आनी हे ठरलं आसा.
शेनवार सावन राजधानी पणजेन पे पार्किंगेक सुरवात जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून 31 मे मेरेन पे पार्किंग शुल्क घेवपाक पालिकेन बंदी घाल्ली अशी माहिती पणजे महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. Stopped the pay parking now because of the inconvenience caused due to smart city. Now most of the roads have been reinstated, even the Balbhavan, not Balbhavan, sorry, even that other Santanis road has been reinstated now, including the internal roads. So now we are sticking to our deadline of 31st. Attendance have already been out. Now even when the pay parking was not enforced, everyone could see the chaos that was in the city. Also people double parking. There was no proper maintenance thing done. So we are starting today, and yeah. Will have to be some discipline that is brought into the thing also. Now we will get make sure that everything comes back to order also. So one day is starting from today. The one way have to stick to the traffic police only. But as for pay parking, that will start from today. Yeah. Thank you. शुक्रारा राती माळना शिवोले हांगा रस्तो उपताना बिबटो दिश्टी पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तो बिबटो खंय एका घराच्या दुर्गा वयल्यान रानांत वतालो. हे विशीं थळाव्यांनी बेगोबेग रान खात्याक कळीत केलें. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थंय वचून पळोवणी केली. तशेंच तो बिबटो बेगीन सांपडचो ह्या हेतान थंय CCTV कॅमेराज बसयल्यात. बिबट्याक लागून थळाव्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. लोकल पळय आमचे आसा तेंच्यांनी मातशें रातचे मातशें अलर्ट रावचें की भोंवतना मातशें नजर दवरची की शेकात भोंवचें. हेचे पयलीं केन्ना अशें दिसलें हांगासर कितें आयकोंक येयलेलें? ना तशें कांय आयकूंक ना की हांव खूब फावटी रात दिसाचो भोंवता पूण म्हाका केन्ना अशें आयकूंक ना. कोर कोवन येयलें हांगावर कितें हांगावर लेपड भोंवता म्हणून तें कोवना फुडें हांवें सेक्युरिटीशीन खबर घेतली म्हणजे कितें जालां पळय तें हांगा. तितल्यान मागीर म्हाका कोवन येयलें की हांगा लेपड आहा म्हणून. मागीर सेक्युरिटीन सांगलें लेपड आपणें पळयला म्हणटकूच हांवें आनी वगत करूंक ना. हांवें फॉरेस्टराक फोन केलो. फॉरेस्टराक फोन मारना फुडें दुसरे दिसा आयज सकाळीं आमचो फॉरेस्टर हांगा येयले आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शन करना पयलें ते वयर गेले दोंगराचेर तिकडे भितर गेले आनी मागीर तांकां सिम्टम्स मेवली वयताना घरा कडेन. तितल्यान आतां कन्फर्म जालेलें आहा की तो खऱ्यांनीच लेपड म्हणून. सो आयज तेंच्यांनी येवन कॅमेरा बा बसयलेले आहा आनी तर कॅमेराचेर वा तर तांकां हे 2-3 दिसांक तर दिसती पडलो जाल्यार मागीर ते ट्रॅप घालपाचें आहा. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919.